नमस्कार. एपिक फ्लेवर्साक स्वागत. पिकल केळ्याचे पाळ कशी करची म्हणून पळया. या गड्यान भितरी जाता चेरडवांकाय रुची जाता. दोन्ही चड पिकल केळें घेवन साली कांडवरा मागीर ते सन्न कोच्चल करून घेवन मिक्सरांत घालात. एक 2 टेबल स्पूना तितले साखर घेवन त्या मागीर घालात. मागीर अर्द कपा तितले दाट दही फ्रेश आशिल्लें घालून त्या मिक्सराक घालात. मागीर लायक करून घेवन ल्हान करून वाटयात. 1 कपा तितले मैदा काडून एक तोपा घाला आनी ताका वाटील पेस्ट काडून घेवन घालून ताका 1/4 चमचे तितले मीठ घाला. मीठ घालून लायक करून मिक्स करात. थोडे उदक जाय जाल्यार घालयेत. पोळ्या पिठा जाय तितले करात. मागीर कायल तप्पा दवरा, साना उजेर दवरा. हें गोड आशिल्लें मीठ वग्गी हें करपून वता. एक दवल पीठ घालून घेवन पातला न्हू दांकून 2-3 मिनट तें भाजयात. मागीर उमती घालून वापस 1-2 मिनट भाजयात. चल पोळ रेडी. सर्व करात हुनाची. ट्राय करून पळयात. थँक्यू.